काय हांव सांगता हांव सांगता आळे 5 फावटी सांग 6 फावटी सांगता रिपीट करा हांव म्हणून ताकाच देव आई गॉड करता तो आई तोच एक मिनी जाता सिंधू बुधवार येयलो 2 म्हणून आनी एका तो म्हणालो सिंधू फादर हे 2 आसात म्हणून मागीर स्पिरिच्युअल कुर्सावाट बिब्लिकल कुर्सावाट अश्यो बरयल्यात पण जेजूक खरी एका शुक्रारा दीस वेजिटेरियन इल्लेशे गाणोवचे मात्र आमी प्युअरली समट आणि सावाला जेजून 40 दीस प्राजित केले उपवास केलो आणि ताणें ताळण्यांचेर जैत वेले एका मनशानं 40 दीस निरंतर कांय खाण पिवन नासतना ताणें जियोंक साध्य आसा की म्हणलें सवाल आमच्या मोतीत येवंक साध्य ताका जबाब आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां खंडी जावन मेळटली देखून तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा ह्या आतां दोना मध्ये एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आणि एक रियल गॉस्पल जेजून आमकां प्रगट केल्ली सुवार्ता आनी जियेल्ली रीत सडाव दोन जेजूच्या शिकवणेंत आनी ताची जिणेंत आमकां कालें पळोवंक मेळटा एक म्हणून सांगल्यार प्राजिताची जिणी आनी मागीर त्याग करचे बोगसण्याचे अशें पळोवंक मेळटा आमकां. आतां ह्या वाटेन आमी चलून वता आसतना जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे ताज्या आदर्शकाल आमी जीवन येता आसतना संवसारांत काल आमी अभिवृद्धी आनी प्रगती पळयता पळय तसली जावंक साध्य आसा की जेजूच्या मेटांनी चलून गेल्यार ही आमच्या बोंतुणीची प्रगती अभिवृद्धी जावंक साध्य आहा की दिसून देवान म्हणा तुम्ही काम करा देव तुमच्या हातान दिता संवसार वो जबाबदारी खणया आनी डेव्हलप करा सो अभिवृद्धी करचे बेसांव आमकां देवान दिला आनी आमी संवसार अभिवृद्धी करीचे पण संवसार नाश करूं नजो अति आसे करन एकल्यान दोगांनी फारन आनी तें कलिंग कंडिशनांत ती पळयनासतना परिसराची गुमान करिनासतना आनी आमी संवसार डेव्हलप करना आमी संवसार नाश करता आमकां देवान दिला म्हळ्यार जबाबदारेन संवसार अभिवृद्धी करूंक सांगला बरें पळय एग्जाम्पल हांवें एक व्हिडिओ पळयलो गोंयांत हांव एका इश्टा पाद्राबान धाडला म्हाका गोंयांत ते काल जालें म्हणून कसो पयलो ते न्हंय आसली एक ल्हानशी व्हळ आसलो त्या व्हळांत मसली आनी पुरो आसलो एक व्हडल्या मनशा आयलो व्हडली काम फॅक्टरी घाली ताणीन ताचें बाय प्रॉडक्ट कालें घेता तो सुणो आनी कालें घेता तो सुणो उदकाक दिला तो सुण्याचो हीट चड जावन तें विकाळ चड केमिकल्स आनी पुरो काळें उदक ताका येता न्हंयचें उदक काळी जावन मासल्यो पुरो मोरोवन हें जाल्यात आनी तो उदक ताणें उदक सोडून तें ताणें रिसायकल करूंक उदक रिसायकल तें मस्त खर्च जाता तें केमिकलांत हांव असलें काडचें जाल्यार तो केमिकलान काडनासतना फॅक्टरीन जालें उदक त्या हाका दोन ताच्या खातीर तर ताणें ती फॅक्टरी थंय बांदल्या आनी प्रॉडक्ट तो एक 8 दिसांनी एक म्हळ्यार दीस उजवाडे जालो तो ग्रेसतालो हांगा सर्वनाश केले देवान रचली सृश्टी ताणें नाश केली ते जीव ना जाल्यार तांदूळ मसली ना जाल्यार आमकां ऑक्सिजन मेळचें खंय निर्मळ उदक मेळचें खंय तें आसलो भोंवतणी जाल्यार पुरो रूख मेल्यात ते वचून मोस्टली कांय सल्फर डायऑक्सायड घेवन सल्फ्यूरिक एसिड गुंतून आमकां काल येता म्हणून तशें थोड्या कडेन आमी येता गाठी पडला तेणे आनी परत येता तो पयले फावटी येता आमकां शिंको सुरू जातात हांव तेणे हेच्यान तुणें म्हाका कुडले शिंको सुरू जातात आनी हांव पळयता दोन दुरो वयर येता नॉन स्टॉप त्या लोकांक त्या दुरांतल्यान इम्युनिटी ताणें डेव्हलप केल्या कितलो तें म्हणून गुंतूना आसमाणी आसल्यांक आनी म्हाका खेदाळ तिनान फाटी वचून 1-2 घंटे थंयचे शिंको सुरू जातात कितलें डस्ट आहा तातूंत कितलें आपलें कोणी पोल्युशन कंट्रोल करिनात तशें देखून त्या परिस्थितींत देव आमकां डेव्हलप करून जाता म्हळ्यार जेजून सांगलें त्याग करा आनी खुरिसो या म्हण सांगून तो अत्मीक तराचो खुरीस आतां खुरीस म्हणटाना आमी पुरा खारी सोडू तें सोडू हें सोडू म्हणून तें अर्थ करूंक जायना खुरीस म्हण सांगल्यार थोडे फावटी आमचे कश्ट म्हाका खुरीस तो खुरीस सोड न्हू हांगा तो खुरीस सोडून दवर म्हण सांगल्यार थोडे कुटुंबान खुरीस जातात खुरीस एका म्हाका इल्ल्याचें वंदोवंक म्हणटा चल कुटाम सोडून दवर म्हणूंक न्ही तूं कुटुंबांत राव एडजस्ट कर तुका मेळ्ळें कस सोंसू आनी हर एकल्याक ताज्या कुटुंबांतल्यान तूं आदार दिवंक कितलो आदार जाता दी आनी तुज्या त्यागान सगळें कुटाम बांदून हाड होय आतां कुटाम म्हळ्यार एक भुरगें आसा ताका कलिंगी ऑटिझमाची पिडा आसा आतां त्या भुरग्याक कालें करचें
वय ते भुरग्याचं पळोवन चित्त तुका कष्ट तर तुजें कुरीस तूं आनी एक रुखासो करून खांद्यार दवरचें म्हणना वय त्या भुरग्याक आमी पळयलें ती घरचीं कितली मोग करता ताका ऑटिझम भुरगें रावना आनी वय. ती तांचे सगळें देखलो काम सोडून घरा रावला न्हवरो व्हंकले बरें कामा देखून ती बायल्या गांवांत ती बऱ्या कामां राहा ती वो राजिनामे दिवन त्या भुरग्याक तो पळयता एकली रावया म्हणून भुरग्याक पळयता आनी तो वो म्हणटा वो म्हजो कुरीस म्हूण सांगता त्या टायपाचो कुरीस आमी खाणेचे आनी मादर तेरेसान कुरीस तिका भुरगीं नातली ती मार्गार सोडली भुरगीं तर तिका एक ते कश्ट तिचो कुरीस वय तिणें त्या मोगान तांकां जीव दिलो जेजून कुरीस आमचो काणयलो आमच्या मोगान ताणें आमकां जीव दिलो देखून तूं कुरीस म्हण सांगल्यार कोणाच्या दुसऱ्याच्या मोगान तुका आयलो जीव तूं त्याग करताय जाल्यार तूं कुरीस तांचो मातर तेजान केली व्हडली अभिवृद्धी म्हणटा व्हडली अभिवृद्धी कितल्या जाणांक तिणें एका मनशाचें रूप हाडलें ही अभिवृद्धी देखून कुरीस काणूचो अभिवृद्धीनी त्याग करूंक जायना म्हणा आमकां खोलो त्याग करूं म्हणजे वरवीं हेरांक कितें बरें करूंक जाता तें पळयता तें आमी काणयलें जाल्यार आनी हांवें सांगचें खंयच्या रेतीरेनी देव बरो म्हणून वारीक आमी मस्त बडी वारी करता वारी कितें म्हळ्यार देव बरो म्हण एक चिंताप आसल्यार वारी आगे आमकां देव बरो म्हळ्यार काय म्हाका बरो करता तो देव करता म्हाका बरो करता ताचेर फातयेवन आमी गेल्यार म्हाका वारीत ना वारी ना देखून जेजूत म्हणटा आळे त्या सुकण्यांक तो पसता आनी तांकां रानांतल्या झाडांक तो सोबाय दिता पांगरोंक दिता तुका दिवचो ना हांगी तुका पसचो ना हांगी तर देवाचेर देव बरो म्हणलें देव बाप बरो म्हणलें चिंताप ते घालता मस्त बटी वारी हांव पळयता मस्त वारी चिंता ताची हाची चिंता घाल म्हळ्यार देव बरो न्ही म्हणल्यार बरें ती चिंताप लोकांक पुरा देवान काडिचें म्हजे वयलें तें कशें काडिचें तें काडिचें म्हणून देव बरो म्हणलें आसल्यार म्हजें 90% वारी चलता म्हणलें म्हजें चिंताप हांवें केदाळे बऱ्या गवळ्या म्हणलें कंताळ तो बरो गवळी चिंताप आनी हांवें लोकांडे सांगचें कथेंगे देव बरो म्हणलें चिंताप सगळो दिसाच्या दवर तूं मतींत देव बरो तुजे कश्ट सोसून करपा दिता या फायनान्शियल कश्ट आहात मुखार वचोंक एक तुका वाट कश्टान परतून स्लोली बांदून हाडूंक एकच पटी गुणी आनी पयशे येवचे नात तुका चेक्कां येवची नात पूण इल्लोसो तुवें करचो यार तिका बरो जावंक पुरो अभिवृद्धी जावंक पुरो कश्टांनी तुजे लेरीन हाडू जावंक पुरो देवाचेर विश्वास देव बरो म्हणलें चिंताप तशें केल्यार आमचो कुरीस आमकां वळोवंक जाता बय तशें ह्या दिसांनी आतां प्राचीन काळार कुर्सा वाट भक्तीपणान प्रचलता थोड्या कडेन व्हडल्या मट्टार करतात थोड्या कडेन इगर्जांनी अशें प्रसादांय करतात अशें प्रचलता आमकां ह्या दिसांनी कांय पळोवंक मेळटा की म्हणशार लोकांक आयकल्लें तें आयकून बोर जाता देखून नवे नवे कुर्सा वाटे बरयल्ले आनी ते वाचचे आमकां पळोवंक मेळटा थोडे फावटी अशें सांगिल्लें आसा काले म्हणशाला हय ह्या फावटीची कुर्सा वाट म्हळ्यार भारी बरी जाली म्हणून म्हळ्यार तांतूं काले निदर्शनां घाली आतां मागीर कांतारा म्हणली रीत आनी परत पळोवन हय ह्या फावटीची कुर्सा वाट बारी बरी जाली म्हणून हे कुर्सा वाटाचें भक्तीपण आनी जिणेची कुर्सा वाट हे आमी कशें व्यत्यास करून खाण घेवचो जायते फावटी काल आतां म्हळ्यार कुर्सा वाट केली म्हूण जाल्यार जेजून कुर्सा वाट केल्ल्यान हांवें भाग घेतलो म्हणलें ते एक चिंतक मोतीत आसता म्हळ्यार पातकां पुरा धुवन गेली ह्या कुर्सा वाट केल्ले वरवीं म्हणून थोड्या वर्सां आदी एकलो पाद्रा म्हणटालो नियाळ दिता आसतना तुमी हांगा येवन कुर्सा वाट करून रोडोवन घरा वचोन जर तर हेरांक रडयता जाल्यार हांगा गेल्ली कुर्सा वाट व्यर्थ म्हणून हांगा रडोवन सुलाभ कुर्सा वाट करून जेजू तसो गोश्टलो म्हणून पूण नीज खंय रडाचें पड थंय रडल्यार म्हळ्यार बिरमत पावल्यार आनी कुमक केल्यार बरें तशें हे कुर्सा वाटेचें भक्तीपण आनी जिणयेची कुर्सा वाट हें कशें समजोन काण घेवचें आतां एकल्यान म्हाका आमकां म्हळें हांवें 4 कुर्सा वाट्यो हाडल्यात पूण जेजून केली एक सिनीच्या बुद्धार पहिल्यांदा हांवें वचोन 4 कुर्सा वाट्यो हाडल्यात पूण हांवें सांगलें जेजून केली एकच कुर्सा वाट एकच ताजें पॉयंट थंय देखून कशें तुका आमी कुशालायंत उलयल्या तशें देखून लग्नाच्या जोड्याक एक कुर्सा वाट कुटुंबाची कुर्सा वाट आनी भक्तीपणाची कुर्सा वाट स्पिरिच्युअल कुर्सा वाट बिब्लिकल कुर्सा वाट अश्यो बरयल्यात पूण जेजूक कळलें आनी खालें जाल्यार जावं दी एक कुर्सा वाट आमी करचें काल्याक म्हणून सांगल्यार जेजून आमच्या खातीर जीव दिलो त्या कुर्सा वाट्यांत जीव दिलो तशेंच म्हाका जेजू खातीर आनी हेरां खातीर जियोंक
आनी जेजून आशिल्लें जिवीत जेजून म्हाका दिल्लें प्लॅन जारी करूंक म्हज्या लागीं खंयचीय एक खुर्सावाट म्हाका हेल्प करना जाल्यार ही उपकार हांवें खुर्सावाट आसची ताचो शेवट काले म्हळ्यार म्हजी जिणी देवान म्हाका कळें प्लॅन दिला देवाची खुर्सावाट ताच्या जिणेचो वांटो ताचे प्लॅन ऑफ सल्वेशनांत बापान दिल्ली वाट तो धरून गेलो ताणें तें देखून बापा ते रेख तुज्या दिसाले तुजी कुशी वय जाल्यार कर बापा दिसारतालो तो बापा तुजी कुशी वय जाल्यार कुरीस काड बापा ही काल्स काड तुजी कुशी म्हजी न्ही तुजी खुशी बापाची खुशी ताचें प्लॅन कितें आनी तें म्हाका जारी कर निमाणें आनी तसो जेजूचो ताणें बाबा ओलो पयशे गेलो की बापान एक घडी बापूत ताका ताच्या भोंवतणी ताका तें हजारपण बापाचें ताका बगूंक नासल्या बरें जगलें देखून बापा कितें तुवें सांडलाय म्हाका म्हणलो तो म्हणलो म्हळ्यार हर एकल्यांगे देवाचें तें हजारपण तो आमकां त्या घडी आमकां फावना तें तें हजारपण आसा गे म्हणून वळवळटान थोडे बटे तें दिता आनी त्या घडी आमी देवा कडेन उलयल्यान जाल्यार जेजू एक म्हाका जेजू मस्त लायक जावचें काल्याक म्हळ्यार जेजू त्या बापाचें हजारपण बगना जाल्यार तो उलयलो बापा कडेन तें मागणें बापा कडेन उलोवचें मागणें म्हळ्यार खाली आमी देवा कडेन उलोवचें कळ्ळें खंयच्या शब्दांनी उलयल्यार तें मागणें बापा कडेन जेजूच्या मागण्या निमाणें ताचें उलोवणें बापा कडेन देखून तें व्हडलें मागणें तें जेजूचें मागीर निमाणें तो म्हणलो तुज्या हातान म्हजो क्रिस्तांबळ ताका म्हजो जीव तुज्या हातान दिता हांव चिंता ताचो दोनी बापाचे दोनी हात जेजूक पटलून धरलो म्हूण चिंता म्हाका बगचें घेताळ वाचताना तें बरो ना तें बापान तक्षणांत जेजूक ताच्या वेंग्यान घेतलो बापान वेंग्यान घेतलो म्हाका बगता तें देखून आमचे कश्ट आनी आमची खुर्सावाट जर तर बापा म्हाका कश्ट येताना म्हाका नश्ट जाताना घरा समस्या येताना रिलेशनशीप समान आसल्या वेळार फायनान्शियली डावन आसल्यार हेल्थ म्हजें समान आसल्या वेळार बापा तुका तुजी खुशी वय जाल्यार ही म्हजी कश्टांची काल्स म्हजी पिडा तूं काड तुजी न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी म्हणून सांगचें तितलें म्हाका म्हजे थंय तो ग्रोथ म्हजे थंय तें चिंताप येवना जाल्यार म्हजी कुर्सावाट 3 केल्यो 4 केल्यो 12 केल्यो 15 केल्यो म्हळ्यार तें अर्थाबरीत म्हणल्यार सवाल अर्थाबरीत म्हज्यो खुर्सावाट्यो हें तूं खरेंच मानता म्हजें सॅक्रिफीस म्हजें आयकोचें नियाळचें देवाचें उतार हांवें भेटयलो सॅक्रिफीस म्हाका थंय व्हरून पाहिजे तें म्हणून घेजें खली पिडा येता न्हय थंय दोनच्या बदलाक हांगा दोनच्या बदला थंय दोनच्या बदला खंय पिडा गूण करच्या खातीर ताचे सर्चीन हाचे सर्चीन थंय हांगा हेच्या बदलाक आमी आमच्या दाक्तरा लागीं गरज पडल्यार दाक्तरा लागीं वचून तें दाक्तर कितें म्हणटा तें वखद काणून घट्ट विश्वास देवाचेर दवरून बापा ह्या वखदांत तुजी खुशी वयताली ह्या वखदां दवरया दाक्तर म्हणजे पिडा गूण कर म्हणून आनी रेतीरेक आमी वसाचे बावटांत वाडोवंक आनी हें म्हणूंक म्हाका सकत जाय जाल्यार रेतीरेन कुमो करचें म्हाका रेतीरेन बापा तुजी खुशी जावं ही खाल्स तूं म्हजी निवार आनी बापा थंय एक जावन बाप म्हाका देव थोडे फावटी म्हणजे मागणें आयकनासल्या बरें वखता ताचें हजारपण म्हाका मेळनासल्या म्हाका ताचें हजारपण बगनासल्या बरी म्हाका जाता त्या घडी जेजून म्हणल्यार बरी बापा तुज्या हातान म्हजो जीव समर्पिता म्हूण सांगचें तितलें आमकां भावार्थ आमचो घट जायना जाल्यार ह्यो रेतीऱ्यो काल्या पयशे वांटूंगी उंडे वांटूंगी आतां तुमकां सांगता हातूं आतां एक रेतीर हांवें पळयलो मस्तू लोक गेल्लो तशें अशें म्हूण सांगलें आनी पुरा मागीर म्हाका थोडे लिंक धाडलें टॉक धाडलें म्हूण त्या मागण्याच्या मनशा म्हाका बगल्यांक खालें म्हळ्यार देव तूं म्हाका ल्हान जाल्ल्या बरी जालो ताचें उलाण आयकून देव ल्हान ही डिमिनिशीस गॉड खालें म्हळ्यार वो आमचो क्रिस्मस पापा सांता क्लॉज बरी बसलो सांता क्लॉज चॉकलेट घालता आनी भुरग्यांक अशें वांटून दिता पळय देव ते रेतीर बांदल्यार बाटल्यान बॅग घालून आयला आळे तुका भलायकी आळे तुजें कॅन्सर गूण जालें तुजो पांय गूण जालो तुजी शेळ गूण जाली तुजी उस्मड गूण जाली तुजें BP गूण जालें तुजो पांय गूण जालो तुका विजा मेळ्ळी आनी तुका प्रमोशन मेळ्ळें तुका पयशे गूण जाले तुज्या बँकान रीण फारीक जालें अशें फाटल्यान घालून तो उडयता म्हणल्यार बरी म्हाका तशें उलयल्यार बरी बगलें म्हाका धाडल्या टॉकांत ताच्या बदलाक त्या मनशांनी आराधन करून लोकांक देवचेर ओलो बावट हाडन तो स्वर पदवीदार देव जेजू थंय आमकां हाडन जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार ही खाल्स म्हजेली खाड म्हणलो तोलो घट बावडत तोलो तीर बरो असो तोलो बावडता आयिल्लो जाल्यार ती जाल्यार रेतीर ती जाल्यार दिंबेर पडोन आयकयत आमी त्या प्रिचारा जाल्यार सेल्यूट मारयत तुवें बरें काम केलें ह्या बदला तुजी पिडा गूण जावं लोक धांवता पिडा गूण जावं बसोवन आनी ते उतार कालें सांगलें म्हणना आनी उतार जाल्या तक्षण सक्रामेंत दवरला वचोन ताचे पांयां पडटा म्हूण लोक सांगता प्रिचाराचे पांय पडटात वस्त्रां पडटात त्या पडटात ह्या पडटात म्हूण आनी ताणें आपडच्या मनशाचें ताचे थंय जेजू आसलो ताणें दिल्लो म्हाका बगोवन ताणें देवा दिल्लो ताचो देव ल्हान
वो व्हडलो आई म्हणलें आई ताचे देव म्हळ्यार देव खाली विचारलें दिवसो मात्र म्हाका म्हण बगल्यांक एक म्हाका बगल्यांक खालें म्हळ्यार देव सर पदवेदार तो देव एक तुंडूर आई न्ही जेजू देव म्हणून ताणें बिलकुल आमकां देव सर पदवेदार देव देव तें सांगूं ना तो कामांड करता देवान सांगलां हें उतार आयक हे उतरां रिपीट कर आमकां मेळटात म्हणून देवाक कमांड करता तो होली स्पिरिटाक कमांड करता वी कांट कमांड गॉड आमी ताचे कडेन दिमेर पडून मागाचे वय मागाचे देवा कडेन होली स्पिरिटाक धर न्हू एक हातेर कर न्हू ताचे कडेन तें साध्य ना मनशा वटेन साध्य ना हें म्हाका सारकें म्हणून बघना वय देखून तुका जाय जाल्लें मेळटा एक साधन मात्र तो वय तुका जाय जाल्लें मेळोंक जेजू एक मिन्स टू अचीव वॉट यू वॉन्ट जेजू एक साधन एक खातीर एखाद्या कार हांगा तो थंय वचून कार आहा पळय एक कार एक साधन म्हाका ह्या जाग्यार तो त्या जाग्यार वचूं जेजू म्हाका जाय जाल्लें दिवंक एक खातीर म्हणल्यार बरी तांचें चिंता एक साधन ए मिन्स टू अचीव माय गोल्स माय थिंग्स मेटिरियल थिंग्स म्हण तशें बगलें म्हाका एक तें म्हाका बगलें म्हळ्यार टू इज द मिन्स टू गेट यू वॉट यू वॉन्ट म्हणून मागीर हें आमच्या देवाक ल्हान करून पळयल्या बरी म्हाका बगलें आमचो देव ल्हान तो सर पदवेदार न्ही ल्हान म्हणून म्हाका बगलें आनी तो देव आमकां आपयता ताची सेवा करूंक ताका महिमा दिवं तशें आमी हर एका मिसाचेर आमी म्हणटा आमकां मरे सांगता आनी सांगता म्हणून तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर म्हणून आनी मेल्ल्या सांगता सोमेश सांगता तूं आमकां सत्नाचें जिवीत बगूंक सूख बगूंक सत्नाचें सूख बगूंक हें हांवें अशें जें सत्नाचें सूख हांगा मात्र न्ही थंय सत्नाचें सूख हांगा म्हाका मेळना इतलींच वर्सां सत्नाक हांव वचा जेता हांगा जावन खरें सूख आहा जाल्यार कित्या जाल्यार थोड्या तेंपा मात सत्नाचें सूख थंय आमच्या युकरिस्टीक प्रेयर आमता रेपटी आमी म्हणटा मेल्ल्या सोमेस्तान ते सांगता मेळून सत्नाचें सूख त्या राजा सरगाराजा बगूंक म्हाका निर्मी मागीर मरिये सांगता जुजे सांगता सोमेश भक्तांचे एकतारांत तुजी महिमा गावंक मरिये सांगता सांता सांगता म्हाका महिमा गोंयचें भाग दी म्हणून तें भाग देवाचें महिमा गोंयचें आमचे जिनेसो शेवट आनी सत्नाचें सूख भोगचें आमकां रसलांता आनी हें सत बायबल शिकयता हें सत सांगनासतना तूं पयशे काणे देवाक खुशी तुवें समृद्धी दोवची देवाक खुशी तुवें व्हडलें काम करची देवाक खुशी तुवें व्हडलें करचें तें सांगचें ताच्या बदलाक देवाची खुशी आमी सत्नाचें सूख भोगचें ताच्या सांगता सांता भक्तांच्या एकतारान ताका महिमा दिवची मरिये सांगता हें देवाची आशा हें सांगच्या बदला तें डिमिनिशींग गॉड हिमसेल्फ गॉड इज मच मोर दॅन तांचे फायनान्शियल गेन्स गॉड इज बिगर दॅन युअर फायनान्शियल गेन फायनान्शियल प्रॉस्पॅरिटी देव ताच्या की व्हरतो हें दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार आमच्यो गरजो तांणी ल्हान करच्यो आमच्यो गरजो ल्हान डिमिनिशींग आवर नीड्स आमचे म्हणजे गरजो ते मात्र न्ही 1 लाख रुपये 10 करोड रुपये 25 करोड रुपये व्हडलें घर व्हडलें काम हे म्हज्यो गरजो ल्हान सस्ताचें सूख व्हडली गरज म्हजी गरज तें म्हजे पातकां बगसूनची व्हडली गरज म्हाका शांती समाधान मेळची व्हडली गरज आनी देवाक दान करची महिमा गोंयची व्हडली गरज ती गरज सोडून ह्यो ल्हान गरजो म्हजी गरज तर ल्हान करची ल्हान गरजो ल्हान करचें हें एक म्हाका बगल्यांक खालें म्हळ्यार तें देखून आमचे प्रॉब्लेम ते करेक्ट डायग्नोज करनात म्हज्या बिग प्रॉब्लेम कालें म्हणून करेक्ट डायग्नोज करनात मेटिरियल थिंग्स तांणी दाखोवचें म्हाका एक डायग्नोज करचें आनी ते सिमटम्स मात्र म्हणजे इल्लें उणेंपण मात म्हजे रूट कॉज ते हे प्रिचर्स डायग्नोज करनात एक म्हाका दिसून आयलें तांचें फोकस इज मेटिरियल थिंग्स मेटिरियल हिलींग आनी प्रताचें मेटिरियल थिंग्स रियल डायग्नोज मिसडायग्नोज केलां तांणी देखून तें म्हजें दुसरें देखून आमचे रियल प्रॉब्लेम खालें गे म्हणून रोमाघरा बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता रोमाघरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 3, 2 आनी 3 हांवें केदाळे तें वाचचें कालें म्हळ्यार सक्कडी फाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेक वांटेली जावंक उणेपण आसलें म्हूण आनी सक्कडी आमी फाताक आदारलेलेत पातकाची सवळी आसात पातकाची आमकां शिक्षा आसात देवाच्या काकुळटीत जावन देवाच्या महिमेक वांटेली जावंक देवाच्या महिमेंत वाटेली जावंक उणेपण आसचें भाग घेवंक उणेपण आसचें आतां म्हजें नीड इज दॅट देवाच्या महिमेंत हांवें म्हजे फाता बगसाचें दॅट इज माय नीड देवाच्या महिमेंत हांवें भागीदार जायचें ती म्हजी गरज ती म्हजे नीड्स तें सोडून ते सांत पावल सांगता वेजेस ऑफ सीन इज डेथ देखून म्हजें म्हाका जाय जाल्लें माणी न्ही म्हाका म्हज्या फाता बगसोनचें सत्नाचें जिवीत म्हाका प्राप्त होवचें आमार जिवीत तें म्हजें गरज देखून तें प्रॉब्लेमाक तांणी जाप दिचें म्हणून बगचें आनी एक तुमकां सांगूंक बरचें ते वांजेल ल्हान करून खाण येतात
लांजेर डिमिनिशिंग तांकां वांजेल म्हणल्यार ल्हान येदी शंकर खाणेतात कितें म्हळ्यार वांजेलाचो सांगाल म्हळ्यार वांजेलाचो ताणें दिवचो संपादन पयशे संपादन करूंक वांजेलाचो तो चिल्लार घेतो पयशे जबान करचे एक शेअर मार्केटीचे पेपर आसले बरे वांजेल देखून दूड संपादन करचें म्हणून देखून जेजू पळय लोकांक ताका ताणें जेवण दिलें उंड दिलें उंड लोकांक कळ्ळें दुसरे दिसा जेजूक आमी सोदून गेले ते कित्याक सोदून गेले जेजू कळ्ळें खाल्या सोदतात गे म्हणून ताका धर्न राय करूंक ताका अधिकार देखून जेजू कळ्ळ्या तक्षणा जेजू खालून करता म्हळ्यार ताका ग्लोरी पोजिशन दिता म्हूण कळटात देखून जेजू म्हणलो म्हाका सोदून तुमी आयल्यात गे म्हणून तो शिसांगोडून पलतडी गेलो ताका सोदून आयल्यात की तुमी म्हाका तुमी काल्या सोदतात म्हूण कळ्ळें म्हाका राय करूंक सोदतात म्हणून देखून जेजू तें थावन तांकां सोडून गेलो पळय ताणें पदवी आशेवना दुडू आशेवना तो आनी भांगार सिंगर तो आशेवना मागीर तो बायबलाचो तो उद्देशच न्ही शेवट न्ही तो म्हणलो कोल्यांक माटी आसात आनी सुकण्यांक गोंठ्यार आसात मनशा पुताक तकली धरून खंयना म्हणून तें पळोवंक गेलो जाल्यार वांजेल आनी सांगचो वांजेल दुसरोच वांजेलाची मावल्यान ताका ल्हान करून घाल्यान ताणी वांजेल म्हळ्यार आमकां पयशे दिचे दुडू दिचे उद्दो दिचे आशेल्ले दिचे प्रमोशन दिचे तें न्हय सो तें खाल्याक म्हळ्यार ग्लोरी ऑफ गॉड डिमिनिशस ग्लोरी देवाची महिमान तुणें करून येता आनी चांद तें कितें म्हळ्यार आई सेंटर्ड म्हजे निड्स वय देवान तुका रचला ताका आराधन करूंक सस्नाचें सूख भोगूंक आनी ताका ताच्या महिमेंत आमी भागीदार जावं ती महिमेच्या उशेंत उलयनात हांकां पयशेत तांची देवाची महिमान ताणें ल्हान करून गेल्या देखून ह्यो पुरा सांगते पळयतना हे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ते नीज शिकोवन न्हय ओल्यो रेतिरी ओल्यो आमकां हाची गरज आगी म्हणून आमी पळयचें पडटा आनी आमी खंयचें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल घे म्हणल्यार पळोवन तें तिके पयस दवरचें पडटा आनी रियल गॉस्पल जेजून सांगलें आतां आमी सांगलें क्रुसावाट ती आमची जेजूची खुशी करची आनी ती सांता भक्तां सांगता मेळोवन ताका आराधन करची ताका महिमा दिवची आनी आमच्या मालगड्या सांगता बसून सत्नाचें जिवितांत भाग घेवची तें जावन आसा आमचें वांजेलां सांगचें ताका म्हत्व दिजें म्हणून आमकां आमचें चिंताप जावन आसा एक निमाणे सवाल जेजू ताचे थंय 2 सैम आसले मनशा सैम आसले देव सैम आसले संपूर्ण रितीन आतां जेजून ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार 40 दीस मागणे उपवास केलो ताणें कान पिवन कांय कान घेवना आनी त्या देखून 40 दीस जाल्या उपरांत तो कठीण भुकेल्लो आनी देवसारान ताका नाडलें कित्याक म्हळ्यार चड भूक लागल्या वेळार मनीस अस्कत आसता आनी त्या देखून तो ताळूंक आयलो ताका नाडूंक आयलो सामान्य जावन आमी काले पळयता म्हूण सांगल्यार कान पिवन आमी कान घेवचे रावयल्या वेळार आमच्या कुडीक तें गरज ते रावयल्या वेळार सवकास एकत आमचें शुगर लेवल सकयल येता BP लेवल उणें जाता आनी ताज्या मागीर तकली गुवळ येता अशें परत जाता देखून जेजू संपूर्ण रितीन मनशा सैमांत आसलो त्या देखून ताणें 40 दीस निरंतर कान जेवण पिवन नासता आसतना कशें ताका साध्य जालें एक दुसरें कालें म्हळ्यार अशेंत पळोवन म्हळ्यार आंतो जावन प्रेरीत जावन आमची थोडी मनशांय अशेंत करूंक साध्य आसा कारण म्हळ्यार जेजून केलें देखून हांव करता म्हणून तस जाल्यार मनशांक तुमी कितें सुचन या मार्गदर्शन दितात तुमी या कसलें एडवायस दितात एक जेजून केल्लें प्राजीत 40 दीस जो खरोच जावन कशें ताका साध्य जालें म्हणून कांय काण घेनासतना दुसरें एका दोळा जर तर आमचे भाव भयणी कांय तशें करतात जाल्यार उपवास करूंक आनी परा तांकां कितें एडवायस दितात तुमी फादर सिप्रियन जेजू थंय देव सैम आसलें मनशा सैम बी आसलें आनी त्या पासून जेजूक एक विशेष सकत आनी आसली त्या पासून ताणें 40 दीस कांयच जेवण कांय नासतना प्राजीत केलां म्हणून फाटीवंक कश्ट मारिना देवाक साध्य आनी आमच्या भारतीय संस्कृतींत ती आमी पळयता सभार जावन मुनी आनी थोडे ऋषी आनी कांयच कान जेवण नासतना असो दीस ते जियेतात जावं 10 दीस 20 दीस 30 दीस त्या पासून जेजून 40 दीस प्राजीत केले म्हणून कांय डावट ना दुबाव ना तशें म्हणटा आसतना आतां जर तर हेरांनी केलां जाल्यार आमच्या सोम्यान 40 दीस प्राजीत केल्लें
तांणी केला तशें म्हणटाना आंतू कितें एक विशेश येता हे आंतू कितें न वाला आसा सकडी करतात हेरी म्हणून आमच्या मतीक सावलें साध्य आसा हेरांनी केलां जाल्यार वय आतां सोमयान आमकां एक वाट दाखयल्या वय. वय कितें म्हळ्यार उपास म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमचे संवसाराचें मात्र जिवीत न्ही त्याग करचें आमकां आनी एक जिवीत आसा आमी दाखोवंक वय देवाचेर बार घालूंक देव आमकां बसता म्हूण सांगून तें म्हूण सांगून आतां उपास म्हूण सांगल्यार आमी आतां आमच्या काला आधुनीक काला आमी कशें म्हळ्यार खाण जेवणाचो मात्र आमी उपास म्हळ्यार आतां येवचें खाण जेवण न्ही म्हणून पोरू आमी पाद्रा 2 दीस आमी बरें आयल्या मस्त खरेंच म्हापशान देता लोक म्हणालो अशें जाता आमी हें 2 खरेंच मायल्या सिंधू बुधवार येयलो 2 म्हणून आनी एका तो म्हणालो सिंधू बुधवार फादर हें 2 आसात म्हणून मागीर आनी सिंधू अशें मस्तान आमकां 2 दाखयलें हें आनी आसा खरेंच मात हें 2 आसा हें 2 म्हळ्यार कालें गी म्हणून हें 2 म्हळ्यार एक सोरो एक मास हें सोडटा सोरो सोडटा मास सोडटा 40 वय सोरो सोडचें मास सोडचें जाल्यार काले खंयचे येयरात ताका शेवट आसा वय वय आतां 1 घंटो वाचूंक बसयता म्हळ्यार वाचूंक बसता म्हळ्यार हांव एक बूक बरयता आमगे एक सरमत आयकता एक शेवटा हे 2 म्हण खरे गाड्यात दाखयता 2 मास सोडटा आनी सोरो सोडटा म्हणजे 40 पूण तातूंत बरेंपण म्हळ्यार जें जाल्यार आतां मास सोरो मात्र न्ही आतां थोड्यांक आतां एकली डायबिटीसाची मनीस आसा तिका आमी सांगलें हप्त्या मदेंतून जाल्यार मास खा म्हूण सांगलें आमी तांचे आमी खाणें शीत जेवनाका म्हणजे डायबिटी हाय शीत जेवूं लक्षण ती हाय जाता कार्बोहायड्रेट्स हाय करता आतां डायबिटीज जाल्या आनी कांय नासतना 3 पटी घट्ट शीत जेवल्यार मास मातलें कांय नासल्या म्हळ्यार तें कितलें समान जाता आमकां कळना वय तांकां इल्लेशें 2 तांत्यां इल्ले सालाद आनी केल्यार बरें शीतच जेवण जो ही म्हणटा आमी निस्पेज मात पेंवचें म्हणून आनी तिची शुगर खंय वचोन पावात की म्हणलें कळयत ना आमकां देखून खाण पळयतना हें खायलें पळय म्हळ्यार आमी लग्जुरी काडूनचें एन्जॉयमेंटाक न्ही आमकां ह्या तेगेलो त्याग करन इल्लें आमचें बरें खंय तरी इल्लेशें काडून इल्लें पळोवन तांदूळ दुसरें खाण जेवणान मात्र न्ही पिवण्यान तें मात्र न्ही दुसरें म्हळ्यार मोबायलार एटायचे तुमकां ते बोटलो सोडल्याय मोबायलार वॉट्सॅपार सगळो दिसी तो टायम तुवें सेवेक दिलाय की आनी एकल्याक हेल्प करूंक दिलाय की आनी एक उत्तेजन करूंक दिलाय की आनी एकल्याक कंपनी दिवंक दिलाय एक सुरपणी हांगा कितलीं आसा भुरगीं भायर आसात एक म्हातारो मात्र आसा घरात ताच्या सांगता करशिलाय की तुवें आनी तें पुराय येता देखून वॉट्सॅप मोबायल कितले एम्पटी येता तशें ताकाय कितलो दिताय देवाच्या उतारतून ध्यान केलाय गे सोरो सोडलाय सूट सोडलाय वय हे वॉट्सॅप सोडलाय गे मोबायल सोडलाय गे तें येता तें म्हणटा मागीर देखून तें वालो इंटेग्रिटी जावन इंटेग्रल जावन खाणेचें आमी इंटेग्रल एकच बण म्हणना ಒಟ್ಟು आमकां खालें गे म्हूण सांगलें आमचो भावार्थ ह्या खरेंच मात जेजू लागीं एक जालें हांव गे म्हणलें प्रश्न जेजू लागीं एक जावन तुका खंयचें परा जाय तें धर खंयचें परा सोड तें सोड पूण सगळें सोडून जेजू लागीं एक जावना जाल्यार मेन खालें खरेंच मातसो एकूच शेवट जेजू तें मोगांत एक जावचो हे 40 दीस आमी जेजूच्या लागीं घेवचें जेजूची इंटिमेसी ते सिक्रेटली म्हणटा पळय सिक्रेटली तूं म्हजे लागीं एक जा तें उक्त्याक म्हणा हांव तूं आनी हांव एक जावचें सगळ्यांक घाल्या कळचें तें तूं आनी हांव एक जावया म्हूण सांगता जेजू मागणें सिक्रेटली कर गुपीत कर आनी दान धर्म गुपीत कर आनी तो तुजो जावन शेवट आनी त्याग उपास आनी परत गुपीत कर कोणाक सांगनाका म्हणटा गुपीत हांव तूं एक जावया म्हूण तें हांव आनी जेजू एक जायनासता हें पुरा कर मोबायल सोडलें सोरो सोडलें म्हळ्यार काल्याक आतां कोणी एकलो डायबिटीज तो बरी डायबिटीज ताका शुगर चडा हांव खरेंच मान ताका शीत मात हें मास सोड मातली सोड शीत मात धर म्हण हांव सांगना निमो 2 दीस उपासाचे दिसात सिंधीचो बुधवार निमाणो शुक्रार कांय दीस आमच्या आश्रमांत आमी हर एका शुक्रारा दीस वेजिटेरियन इल्लेशें काडोवचें मात्र आमी प्युअरली कितल्याक वर्सांत हांव आमच्या तशें देखून आमी मास मातलें काडयना उरल्या दिसा येस आतां देखून आमी आतां खरेंच मात आमी आमचो शेवट 1-2 खाणेला मतींत जेजू लागीं एक जावचो जेजू ते लागीं वळखून जेजूचें आजारपण आज आईच्या वाचपान सांगता आमकां पाद्राबांच्या वाचपान ऑफिस ऑफ द रिडींगान सेकेंड रिडींग सांगता खालें म्हणून सांगल्यार सगळो दीस मागणें खाली एक बसून इल्लें म्हणचें आनी इल्लेशें करचें वाचचें तें मात न्ही सगळ्यांक देवाचें आजारपण बगचें म्हूण
आमकां ह्या जागाचेर वापस रेडी आमी सकाळीं म्हणचे देखून तांतू आसा म्हाका भारी बरें जालें तेजें तें बरिल्ली रीत तो म्हणटा जेजूचें आजारपण तुका सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर तुका भोगलें जाल्यार तुज्या संबंदांत तुज्या कामांत आनी तुज्या राठवड्यांत जेजूचें आजारपण तुका भोगलें जाल्यार जेजू थोडा सांबाळ्ळें ताच्या आजारपणान खरी ज्या प्रमाणे तुवें केलें जाल्यार देव आसा देव पळयता म्हण तुवें तुजें काम केलें जाल्यार तें तुजें वर्थ तें मागणें म्हणटा तो कॉन्टम्पलेशन म्हणटा आयचो वय आयच्या वक्तार रेडी पयल्या वाचा दुसऱ्या वाच पयलें मयेक ताणें उदकान सोडलें आनी धरलें रानयेन व्हडलें पयलें येता हें सेकंड इयर देखून थंय मागणें करून देवा लागीं एक वस्तू दिचें आनी ताका पुराक जालें सड्ड खावल्यार मागणें करूंक जाय म्हळ्यार मागण्याचो स्पिरीट आसना संवसाराचो स्पिरीट वाडटा चड आमी काना फाटल्यान पडल्यान जाल्यार आतां इल्लेशें आसल्यान सुदारसून आनी पुरा कितें जाय पिड्यान पडनातल्या बरी पळोवन काडूनची आमची कूड मागीर आनी आमचें काम आनी पुरा करचें आनी खंयच्यो पळय डिस्ट्राक्टींग संगत्यो येयल्यो चड मेतेर जाल्यो त्यो उण्यो करच्यो आनी आत्मीक स्पिरिटांत जेजूचें आजारपण बगचें जेजूचो मोग बगचो आनी ताचें तें इंटिमेसी डेवलप करची तें वाजबी म्हणून बगता म्हाका ह्या कुडीच्या गरजांक चड म्हत्व दिनासतना आमी आध्यात्मीक संगतींक चड प्रामुख्यता दिल्यार देवा लागीं एक वटोवन सुलाभ जाता कित्याक म्हळ्यार ह्या 30 दिसांनी जेजून कुडीच्या संगतींक ताणें कालें दंडोवणी केली वय आनी तो वळू तो नाडतालो आयलो जाल्यारय ताच्या लागीं आत्मीक बोळ चड आसलें आनी ताणें वय तें ह्या करेजमांत आमी ताका चड म्हत्व दिलो आमी ह्या कुडीच्या संगतीक उणें म्हत्व दितना देवा थंय चड म्हत्व दितना आमकां आत्मीक बळ चड जाता देवा थंय एक जाता सैताना पयस करूंक जाता आमी जेजून दाखयलें ताच्यो खोल्यो कुतांत्रिकान नाडल्या रे ताजें पदवी दाखयली काण दाखयलें आनी कितें दाखयलें जाल्यार जेजूक स्लोली ताका पयस करूंक जालो कित्याक म्हळ्यार जेजून बापाचे तें इंटिमेसी घट करून हाडिल्ली ती बापा लागीं देवा लागीं आमी इंटिमेसी म्हळ्यार तो रेवडारी मोग पळय वाल एका रुकार रवडता पळय तो रेवडारी मोग देवा ते आमी रवडाचे म्हजें काळीच देवाच्या काळजार रवडाचे तें करूंक 30 दिल्या शिवाय सोरो सोडू ताका सोड म्हणून उद्या न्हय सोरो सोडूंक घाल तें आश्रमांत तो या वो ती डी एडिक्शन सेंटरांत थंय वचत कांय घेवन ते वो टायम दिला डीएडीक आमी सोरो सोडीचे कित्याक त्या बापा लागीं एक जावं खाण सोडीचे बापा लागीं एक जावं देखून आमी एंत व्हडल्यान घरकणे हांव 4 वर्सांत हांव हें दोडना म्हळ्यार दाखयलें मस्त न्ही आतां जर तर ते 40 दिसांनी सोडून जाता सगळें वर्सभर कित्याक सोडूं जायना मागीर तो नाडटा जोर नाडटा आतां जालें सुरू कर म्हणून ते जाल्यार एक जिणेन तें साधन केल्लें बरें जायत हांवें इतले ह्या 2 संगतींत हांव इतले उरले कोणा एकल्याक उपकार पडचे बरें दिले काय हे जर तर 40 दिसांनी 2 सोडून मागीर परत ताजे 2 वांट्यांनी काडले जाल्यार काले न्ही काल संजे तुमकां सांगचें जाल्यार कॉन्क्रीट सांगचें जाल्यार आमचो बरो मनीस तो बरो एक लिडर तो म्हणालो ताच्या बायलेन इल्लोसो गालटो केल्लो पोरू म्हणून आमकां बेजाराची गजाल आतां हांवें कुडास येता म्हज्या सुणेन ते गरजे मुखार ताणें व्हडलें केलें एक इस्टारा दिसा तांकां ट्रॉफी मेळ्ळी ती ताणें काडून फ्रेंड्स हाडशीन गेलो ती आनी म्हजे कडेन दिची आली ताणें म्हाका तें डावन केलें म्हूण तें झगडलें त्या लोकांनी पळय कळ्ळें म्हाका वर्सां उगडास येता आनी म्हाका दुखता म्हूण काल म्हणाली ती म्हणाली देखून आमी अशें देखून ती म्हणाली काल म्हळ्यार आमकां कित्याक दुखलें गे म्हण विचारलें हांवें कित्याक म्हळ्यार 40 दीस आमकां सोरोना पाद 40 दीस मासना 20 दीस एक 10-12 फ्रेंड्स येतात हिंदू आनी पुरा आमी जॉली करता 4 बटली हाडटा म्हणून 4 बटली आनी गमत करूं ना जावं ना पोरूं हांव न्हिल्लें 100 बरें करचें म्हण चिंतलां म्हूण आतां सोडलां पळया इरादो समाज जायना बघाचो न्हू सबार संगती आज आमी उलयल्या प्राजीत काळा विशयांत आनी ताच्या मागीर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आनी जेजून आमकां दाखयल्ली वाट सबार संगती आमी उलयल्या जायती जाणवाई हाच्या द्वारे तुमकां मेळ्ळी म्हूण हांव चिंता आनी आमचे संगी हे संगती चर्चा करूंक उलोवंक संवाद करूंक दोग पाद्राबू फादर डॉल्फी सेरावो आनी फादर सिप्रियन डिसोजा जायतो काळ जायतो वेळ आमचे संगी तांणी करचेलो तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव दोगांकी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू ह्या संगती विशयान तुमकां कांय विचारूंक आसा जाल्यार तुमी जरूर विचार येता व्हॉट्सॅपार जाल्यार 9449821580 आनी ईमेल तर onilds@gmail.com परत हे पटी मेळटा पर्यंत तुमकां देव बरें करूं
समट आणि सावाला तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भाव वाट सोम्या चडय आमचो भाव वाट सोम्या चडय आमचो भावार्थ 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 शिकतास्ताना चडय आमचो भावार्थ पवित्र येवकारीस भेटयताना चडय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना चडय आमचो भावार्थ तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ करून परताना चडय आमचो भाव
सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.